दीस आयतार डिसेंबराची 28 तारीख 2025. भाग्यवान कुटुंबाचे फेस्त. पहिले मासा सिराखाच्या पुस्तकांतले मासा अध्याय 3 वळ 2 तावन 6 आणि वळ 12 तावन 14 पर्यंत. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हणून सर्वेस्परान आदेश दिला आणि पुतांनी आपले आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हणून थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आणि तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचें उत्तर प्रायर तसो सांबाळ कर. तूं वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्खत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलेलो मायपास केदींच विसरून वचूना. बगार तुज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तूं उपकार पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 128 1 तावन 2 3 4 तावन 5. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं म्हज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वसतलीं. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेंबिरान आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. दुसरें वाचप. सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 3 वळ 12 तावन 21 पर्यंत. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणापरास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपूण मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरोन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं, करणेन जावं, जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी खाल जाया. सोम्या तें तुमकां तें सहज जाल्लें.
पतीनो, तुमच्या पतीणेचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यांनो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक घाल जाया. हें सोम्या खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडाय नाकात आनी ती बिजोड जावंक कारण जाय नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरोवन आसूं. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामाते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 वोळ 13-15 आनी वोळ 19-23 पर्यंत. ज्योतिशी गेल्ल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवयक भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन सांगूंक लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायेलाच्या गांवाक पाटी वच, कित्याक भुरग्यांचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायेलाच्या गांवाक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्खेलाव जुदेयाचो राय जाला म्हणून आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नाझरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें. ताका नाझरेतकार म्हूण आपयताले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचें सादें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जावन परिवर्तन करूंक भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आमकां आपोवणें दिता. आमी जल्मतना आमकां खंयची आवय बापूय जायचे म्हणून मिंचून काडूंक जायना. देवान दिल्ल्या कुटुंबांत आमी जल्मतांव आसता आमचें कुटुंब देवाचें निर्मणें. हांव एकसुरो न्ही, हांव कुटुंबाक सरवाल्लो. म्हजें अस्तित्व ह्या कुटुंबांतावन येता देखून कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी एक जावन एकामेकाच्या गरजांक पावून सोडतोड करून जियोंक आसा. ताचे सांगाता वडिलांक मान मागणे रजार मुखांत देवाचो मोग आमकां कुटुंब शाबितायेन उरोवंक आनी संतोशाचें आनी समाधानाचें बिडार जावंक उपकारता. आयचे सुवातेन सर्वेस्पराचो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन आनी कितें करी जाय म्हणलें कळीत करता. जुजे आनी मरी देवोत मनशां आनी त्याच देवसपणांत जेजू वाडटा. ती एकामेकांनी तांची जबाबदारी समजतात आनी त्या प्रमाणे एकामेकाक समजून जियेतात. ती देवाक पातयेवन विश्वासी रावली देखून वायट घडोवंक आसच्या संदिग्ध परिस्थितींनी तांकां देव आदार दिता. जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन देवदूत वाट दाखोवची म्हळ्यार देवाचो आदार मेळचो. तेच वाटेन आज आमची कुटुंबां चलोवंक आसात. वैयक्तीक वडपण, स्वार्थ, हांव, म्हजें म्हणलें समाजांत आमी जियेतना कुटुंबा जिवितांत मोलां आज होगडावन येते आसात. हाचो परिणाम जावन मनशा जिवितांत समस्या सडल्यात. त्या देखून विशेष रितीन आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबाक अर्पून देवाक मानवता तसलें जिवीत जियोवन आमचें कुटुंब भाग्यवंत करूंक आमी मागया.